गायन घेऊया A3 पेज नंबर 2 A3. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू करपा दिवं. माई मोगाचो युकार आयचे मिसाच्या बलिदानान आज आमी किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांकूच न्हय पूण आमची ल्हान भुरगीं जीं जल्माक आयल्यात तांचे खातीर आमी मागतले. आज आमी किरीत भाशेन मागतले जीं जल्माक येवचीं आसात त्या भुरग्यां पासत दोज हू आर अबाउट टू गीव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन. किरीत भाशेन मागुया आमच्या पयल्या कम्युनिटीच्या भुरग्यां पासत ती आज तान 1 म्हयनो ती कोमयाव घेतली. आतां त्या म्हयन्याक जानेराचे 28 तारखेर ती पयलो कोमयाव घेतली तेन्ना किरीत भाशेन आपली ओत्मीक तयारी बरे तरेन करूंक तांचे खातीर मागुया. आमी सगल्यांनी हात जोडून देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा बीन आज आमी किरीत भाशेन निरोप्राधी बाळकांचो दीस समोरमता. आयच्या दिसाक जेजू खातीर मरून गेल्ल्या सगळ्या निरोप्राधी बाळकांचो आमी गुडास करतना आमच्या जिवितांत जायतीं भुरगीं बाळां जीं अनाथ जाल्यांत माय पाय नासतना आपलें जिवीत सारतात. जायतीं भुरगीं बाळां सोडून दिल्यांत. जायत्या भुरगीं बाळांचो गोर पाठ केला. असल्या भुरग्यांचो किरीत भाशेन आमी उगडास करुया आनी किरीत भाशेन तांकां देवान सासणाचो विसो दिवंक जीं कोण मरून गेल्यात जीं कोण आसात तांकां ह्या जिवितान अदीक आनी अदीक आपलें जिवीत सारूंक देवान पयले सुवातेर धीर आनी बोड दिवं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागतना पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमचे बोगसोण्याचो ह्या वेळार आमी देवा लागीं फुडो करून म्हणटा आसतना आमी चुकल्या तो वेळ आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक ना ती घोडी ह्या वेळार नियाळुया आनी आमकां बोगोस म्हूण सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता
मनान चिंतून मनान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग सूर पदवेता देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सगळीं म्हणुया सोम्या काकूत सोम्या. महिमा देवा प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्या भुरग्यांचो आमी उगडास करुया. सगलीं जीं कोण जल्माक येवचीं आसात तांचोय आमी उगडास करुया. सुर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरोप्रादी बाळकांनी रोगसाक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मोरनान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारता तो बाबाड जिविताचे चालीन पुरगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवन वाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकला आनी तुमकां पोरकोट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगले जाल्यार सगळे आमचे जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता परमणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचे रगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ कोत्ता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता
आनी आमचे सवे आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कोत्ता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फोटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक कोच्चें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो. आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटाक कोत्ता ती बोली, आमचीच न्हय बगोर आख्ख्या संवसाराची. देवाचें उतर हे देवाचे वरपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मोतोली आसल्या. उदकांचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकुळारां आमकां गिल्ल्या बगोर रावची नासली. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोवन मेकळी जाल्या. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आधार. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्या. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी तुका वाकणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रगतसाक्षांचो निर्मळ पोरजोडीत जमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळें मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत
तुय राव, तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परा प्रभाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबुरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमांत आनी सोर भोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियस प्रभाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेना आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी परब समोरुमता. कोणाची परब ही? हॅपी चिल्ड्रन्स डे. कोणाची परब? भुरग्यांनी सांगचें. कोणाची परब? ऐशर होली इनसेंट्स. निरपराधी बाळकां, होली इनसेंट. तांकां खबर नासलें आपल्याचो जीव काडटले म्हूण. दे डिड नॉट नो, येट दे डायड. फॉर whom? For whom did they die? They died for Jesus. They died for Christ. Why did they die? Why did they die? They are looking at one another. My God, supply, answer fast. Why did they die? Herod was looking after for Jesus. Because Herod did not find Jesus, they killed all those children who were 2 years and below. सजमता न्हू? हांव कितें सांगता तें सजमता? Okay. So they killed those children who were innocent. हे धाकट्या भुरग्यांक आमी पळयता तेन्ना आमकां बरें दिसता. Do we like them or no? When we see small children, their smile makes us happy. When the child smiles, we feel nice. We feel on top of the world. आमकां बरें दिसता जिवाक. आनी जायते फावटी आमी भुरग्यांक पळयता तेन्ना अदीक खुशाल जाता. आज आमी होली इनसेंट हांची परब समोरुमता. जेजू खातीर ही भुरगीं मेली. They died in order to save the Savior. They did not know that they had to die, but yet they were martyred. हाका लागून आमी तांबडें घालता हांगावलें. Because they died as martyrs for Christ. And they were wholly innocent because they were without sin. पातो कांय करूंक नासलें तांणी. जल्माक आयलें म्हूण तांचो गुन्यांव. And Herod saw to it that all the children who were 2 years and below were killed because he could not find Jesus. So he had this notion, Jesu खंय तरी लिपोवन दवरला, ताका आतां मेळटलो. And he killed all those children. Something similar is happening in today's world, where Israel and Palestine, people want to search for Hamas. Yes, it is good. Terrorists should no longer exist in this world. But because in the search for these terrorist people,
all innocent children are getting killed. All women are getting killed. The same situation is in today's world. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जेजू खातीर मेल्ल्या बाळकांचो उगडास करतना, it is an irony that today the same gospel is speaking to us. आनी कितें सांगता? निरपराधी बाळकांक मारप सारकें न्हय. निरपराधी भुरग्यांक मारप सारकें न्हय. Today all of us love our children and we work hard in order that our children may become something in this world. We make from one end to another end. We work day and night, day in and day out, in order that our children may have a bright future. But at the same time, there are children who are abandoned. There are children who are orphaned. There are children who have been killed. There are children who have been abused. असल्या भुरग्यांचो आमी उगडास करुया. आयच्या दिसाक निरपराधी भुरग्यांचो आमी उगडास करतना आमकां भुरगीं दिल्यान देखून देवाक दिनवासूया. Let us thank God for the gift of children. Many couples don't have children. They are asking God to give them children. There are many parents who want to adopt children but are not able to adopt children. There are many couples who are longing to become parents, but because of nature's problem, they cannot become parents. आज तुमचे खातीर देवाक आमी दिनवासता. Because of you, we have our Catholic Church. Because of you, we have our nation's future. Because of the children, we will have a bright future. That's what God says. आज तुमचे खातीर देवाक दिनवासतना कांय बरी उतरां जेसू म्हणटा. विद्वाना आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद रागा बरी जालो, पूण देव आमचे सवेन दयाळ. देव आमकां सगल्या वायटांतलो निवारता. God protects us from all evil and harm. It is the evil spirit that puts us into temptation, but God saves us from all the temptation. Devak ame argan diuya. Let us thank God for having saved us from all temptations, from all wrongdoings, from all the things that happen in our life, because it is through God's love that we will be saved from eternal damnation. आयच्या दिसाक आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया, कित्याक ही भुरगीं आमची पवित्र, ही भुरगीं आमची इनोसेंट, ही भुरगीं आमची देवाक मानता तसलीं. तांकां बरे भाशेन देवान राखूंक, सांबाळूंक आनी अदीक तांकां फुडाराची बरी क्रिस्तांवां आनी नागरीक कर म्हूण किरीत भाशेन मिसाचे भेटेन आनी दर दिसाक ह्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आपलो पाटलाव करून सोमेस्तांक सर्गीचे राज्यान भितर सरचे भुरग्याचे सादेपण आनी भोलेपण एके नेम कसो घालतात ते सोम्या जेजूक खालतेपणान आमची मागणी करुया. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोम्या भुरग्यांक थंय तुका वळोक घेवंक आमकां शिकय. सोम्या जेजू आंकवार मारये थंय जल्माक घेवन भुरग्यापणाचे बेस तुवें पवित केलो. ही भुरगीं तुजे देखीन घेवंक जाणवानेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडत
वचूंशी कोर. जबाब. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची करून खोल. भुरग्यांक आवय बापायंक आनी पवित्र सोबे वरवीं तुज्या मोगाची गोडसाण तूं दाखयताय. तांची जतनाय घेवंक ती तांचे पासत मेळटली मेळूंक वावरूंक. जबाब. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची करून खोल. तुवें आमा सोमेस्तां पवित्र स्नाने वरवीं नव्यान जल्माक हाडलीं आनी आमकां तुज्या बापाच्या गोरांत दार उगडलें. आमकां दाखयता ते वाटेन आमी सदांच खालतेपणीन तुजो पाटलाव करूंक. जबाब. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची करून खोल. ल्हान आसतना पिडापीड आनी भायरपण तुवें भोगलें. आयच्या काळांत सगळे तरेचे मनशाचेर वाटेंत बोली पडटा तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक आदार दी आनी राख म्हूण मागुया. जबाब. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची करून खोल. बोज सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या साऱ्या उद्याचे. ही भेट तुका मागता तोशी हे भेटे ताज्या सुखाचे. आणि तुका मोठो बोलूचा सोया उद्याचो. आमचे करून चाकोलो आसताचे तुलो पडटा सांचो. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोया उद्याचे. ही भेट तुका मागता तोशी तो हे भेटे ताज्या सुखाचे. मोच्या भावने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरपराधी बाळकांक विचून काडली. ह्या सोडवणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काड्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयचे दिसा नवो उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुजे सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमची विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो विनाशी मान.
एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त गियात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त गियात आनी आंतलें पियात. ही मोच्या रोगताची काळज नव्यानी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. गावून आमी बाबार्थाचो गूट परगोट्टेल्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरता आनी सोर काडी तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं. तुजी कशी सकाळ जाता तशी संस्कार जावं. आमचो दीस बरो रायसाय आमकां दी आनी आमच्या जेजुकाल्या आमच्या तशी आमची पडटा आनी आमकां तरणे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आन्याक आमी भरोशान उतरेकता अंतर आमकां तशी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे कुशे परम तिका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जेतान राजू चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे तूं संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी दी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
आवय बापायनी भुरग्यांक घेवन उबी रावची. आमी खेरीत भाशेन आतां भुरग्यां खातीर मागणें करतले. सगळ्या भुरग्यांनी उबे रावचें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भुरग्यांच्या तोंडांतले तुज्या नांवाक तुवें वाखाणणी मेळुशी केली. ओवी सभा भावार्थान तुजे राखणेक ओपून दिता त्या तुज्या भुरग्यांचेर बोलेपणान नदर घाल. आंकवार मरयतान जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशीन घेतली, तांकां वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगल्यांक ती नमुणी कशी दिली. तशेंच बापा, हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती शाणेपणान वाडत वेतना मनशाचे बरे चाली बोली वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बोडान संवसारांत क्रिस्ताची साक्षीदारां जावं, भावार्थ विस्तारूं आनी राखूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. हें उदक घेतल्या पवित्र स्नानाचो आनी आपल्या कोश्टा मरणान जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडयलेल्या क्रिस्ताचो उगडास करूं. आमेन. Devanam
सुत्रैदोशी आमी शेवटाचें प्रार्थन करतलो. उपरांत पाद्री मुखार येवन दर एका भुरग्याचेर आपलो हात धरून तुमकां उपरांत तुमी घरावेचे. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आसून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोगसाक्षांचो मुकूट जोडूं विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोरून तुका आमी दिनवासतांव आनी ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सुरवंडाराच्या जिविताचे बोरतीन आमकां सुबाम वांटो दी म्हण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल. गायन घेऊया. W4 पेज नंबर 263. W4. तुल्या भुरग्यांक मोशेशी येवंदी सोर्गीच्या राजा मसल्याक उत्सवो. तुले भुरगे तुमी नासाशो सोर्गीच्या राजा तुका नाचुवा. सोर्गीचे राजाचे देवाच्या Soglavun volno, noi sharazano, taktule burgya, moja bankesha, torma katstumi, moi pasan geda, surpiche rajache, devacha. Pois coro na casa
स्वर्ग